दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुझे सरशिने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुझे सरशिने काशेता. संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुझे सरशिने काशेता. पृथ्वी वयलें सगळें तुका मोगाचे म्हज्या हातांत घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गान तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुझे सरशिने काशेता. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 17-20 म्हणसर. उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोसान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां काल जातात. जेजून जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत जगलाने पडुल्ले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया सोरोप इच्छु आनी दुस्मानाचे सगळें बोळस पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक जावचें ना. तरी पूण देंवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमचीं नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातें संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हाणांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पुता बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतोवन ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतार हें. सांडून गेल्ले पाटी मेळतना जावचो तो संतोश वर्णूंक असाध्य. 72 शीस जे सुवार्ता प्रगटूंक गेल्ले संतोशान पाटी येतना
खरो संतोष खंयच्यांत आटापून आसा म्हणलें जेजू शिकयता. जॉब पात्रियार्काक सांडून गेल्लें सक्कड पाटी मेळटना ताचो संतोष वर्णूंक असाध्य. पूण ताचो खरो संतोष देवाचेर दवरल्या अखंड पातयेणेचेर आसा. देवाक आपली स्थिती आनी आपणाचें नांव सयत कळीत आसा आनी आपणाचो उडास आसा तें चिंतून तो संतोष पावता. जॉब देवाचो सांगात आपल्या जिणयेंत देखता. तशेंच जेजूय आपल्या शिसांक म्हाका पळोवचें, म्हजे लागीं रावचें, उलोवचें, आयकोवचें तुमचें भाग. सबार जण प्रवादी देखूंक, पळोवंक, उलोवंक आशिल्ले म्हूण सांगून आपणा सांगाता रावोंक शिसांक आमकां उलो दिता. खरो संतोष दुस्मान आमकां काल जाल्ल्यांत न्ही, बगार आमी देवाक काल जावन ताची कुशी केल्ल्यांत आनी ताणें आमचे थंय विचित्र कामां केल्ल्यांत आटापलां. आयचे सुवार्तेंत शीस आपल्या मिसावांत जैत लाभलें म्हणून संतोष पावले. जेजूच्या नांवान देंवसार तांकां काल जाले, पूण जेजू तांकां सांगता, देंवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावनाकात. बगार तुमचीं नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून तुमी संतोष पावा. बुदवंत आनी जाणट्या थंय लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती पवित्र आत्म्यान ल्हानांक उगडापे केल्ल्याक जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोष पावता. बापाक अर्गां पाठोवन तो आपलो संतोष व्यक्त करता. आमी सदांच आनी सर्व संगतींनी देवाक अर्गां दिवया. जर आमी कितेंय बरें करूंक शकता तर तें ताच्या बरेपणा वरवीं. सर्व बरेपण ताचे तावन उपजता. तो आमचे संगी वावुरता देखून सर्व मान आनी होगळाप बापाक फावो. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची. आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूट आमची कर. नित्याधारमायेक नोवेन. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. भोव भाग्यवंती आनी कथावीण आंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्याव. तुवें आमकां देवातावन जोडून दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिताव. नित्याधाराचे माये, आमी तुजो मोग करताव आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्याव आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरलें सर्व करतल्याव म्हूण तुका बसयताव. नित्याधाराचे माये, तुका देवा लागीं आसचे विशेश सळावळीन हे उपकार आमकां ताचे कडेन जोडून दी. आमची तेसावां आतां आमी उडासा काडया. ताळणेचेर जैत व्हरूंक गटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे संगाता आनी तुज्या पुता संगाता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर. नित्याधाराचे माये, आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसल्लें दाका वायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्याधाराचे मायेक मान करूंक आमी सांगाता संबल्या आसता. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकोन घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परात्ताव. ए नित्याधाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारताव. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोडतेल्यांची बाचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळय आमच्या तोंडार आसतलें. भोवकन ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटाचेर खेळटलें. तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नाव. बगार आमची दिसपडटी जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्याव आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतल्याव. हे नित्याधाराचे माये, अदीक वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे मुखार येताव आनी आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या गरजांनी तुजो आदार मागताव. विघ्नां, कश्ट, खंत आनी दूख केदाळाय आमच्या मोतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदेस्पोर करतात. देवाची मांडावळ आमकां संकश्टाक व्हरून पायता
आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येशे करता. हर एक कडेन आमकां मेळटा कुरीस मात्र, आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निरास भोगता. हे मोगाळी माये, आमचेर दया दवर, आमच्या गरजांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय, पूण आमी ते कश्ट आनीकी थोडो तेंप सोंसी जाय म्हूण देवाची कुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणिकायेन सोंसची कुरपा तूं आमकां देवा कडची जोड दी म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. हे उपकार तुजे कडचे मागता, न्हय पातयेवन आमच्या पुण्याचेर, बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर हे मोगाळी माये. हे नित्यादराचे माये, पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं. म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां. तुजेर हांव पातयेतां. हे काकुळतीचे माये, म्हजी बिरमत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण सोमेस्त उलोक मारतात, तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत चाकोर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयणे खातीर हांव ताका हर्शितां आनी अर्गां दितां. ही पातयणी म्हज्या शासनाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार हांवें सोदिनातल्या खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जाला. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोक करतले म्हणलें खंडीत. पूण पातकांत पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन, आनी असो म्हजो आत्मो हांव वगडावंक पावन म्हूण म्हाका भेन दिसता. देखून ही एक कुरपा हांव तुजे लागीं मागतां, आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणे आनी तांगता त्या प्रमाणे तुजे लागीं हांव ती परततां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक, ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये, म्हज्या देवाक हांवें सांडोवंक केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी आतां मागया. नित्यादार मायेची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबांत आमी आशेवया. सर्वेस्पर देव वर्त्या बेसावांनी तांकां बरोवन दी, तांच्या कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी फावो करून दी म्हूण आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदां सादार तुजो, जावं दे फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आसरो निर्भाग्याचो. कुमोक तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. कितले उठोंक पेसाडल्यारी, परतून परतून पडता सासाव. अस्कता मी बाळा तुजी, माये आमकां पाव म्हूण मागता.
कुमक तुजी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार कुमक तुजी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देवामका भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी